फावटी केले न्ही जाल्यार आमी गळा काडलो म्हणटा का अशें म्हण सांगता म्हणटा. साऊथ गोवा कलेक्टर जो आहा पळय ती लेडी कलेक्टर आसा आणि लेडी असलेल्या कारणान त्यांचे ॲक्च्युली आवयचे जे दुःख आहा पळय ते तिका कळपाक जाय आणि तिने आपलो डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन आयचे आयज दिवपाक जाय की ही गजाल जी चल्लेली आहा पळय ही जाला पळय हेजेर कित्याक वचून ना हेजेर लास्ट पुलीस डिपार्टमेंट जे आहा पळय 46 days कित्याक इन्क्वायरीज विल बी सेट ऑन दीस पुलीस स्टेशन. डेप्युटी कलेक्टर हॅव टू कम्प्लिटली इंटरफियर ओवर देयर फर्स्ट कलेक्टर बिकॉज कलेक्टर एज आय से दॅट जेन्ना आवयचें दूख जे आहा पळय भुरग्याचें दूख आवय समजपाक शकता आणि आवयचें दूख जे आहा पळय जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते बायल मनीस समजपाक शकता आणि कलेक्टर जेन्ना बायल मनीस आसा अशें आयकल्ल्या प्रमाणे जाल्यार कलेक्टर जी आहा पळय डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय पडटलें की हे जो केस आहा पळय ती तिच्या टेबलाचेर येवपाक जाय आणि इमिजिएट इफेक्टाचेर हे जावपाक जाय बिकॉज भुरगो परत हाडपाक शकना बट शी इज क्रायींग एवरी डे ती घरांनी वचून अन्न वतना पोटान दिच्या सो आज इतलेंच सांगूंक सोदता हे आवयक सांगूंक सोदता जी बशिल्ली आहा थंयसर कित्याक एक बायल मनशाक आपल्या भुरग्याचें दूख कळटा सो डेप्युटी कलेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की हे केसीन इंटरफियर जावचें आणि बेगीच्या बेगीन हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मीना पेडणेकर. पाचे आसा दे आर हियर फ्रॉम 10 ते सांचे पर्यंत 5-5:30 पर्यंत आसतली. आय रिक्वेस्ट भंडारी समाज कित्याक हो तुमच्या समाजाचीच मनीस आसा प्लीज कम आउट ऑल द गोवन्स. आय रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स की जी गोंयकार आसा खऱ्यांनीच अन्याय जाला दिसता जाल्यार तुमी हांगासर येवचे एक्टिविस्टांनी येवचे आणि तुमचो सपोर्ट जो आहा पळय तुमी तांकां दिवचे.